बांबोळे पीपीपी तत्वाचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उबारपा आशिल्ले एल्बिट कंपनीक कंत्राटांतल्यान फाटीं सरपाक सरकारान मान्यताय दिल्या। आदलो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या कार्यकाळात एल्बिटा कडेन सरकारान केल्ल्या वादग्रस्त कंत्राटाक तेन्ना विरोधी पक्ष भाजपान खर विरोध केलो। कंपनीन ह्या प्रकल्पांतल्यान भायर सरपाचो निर्णय घेतला। ह्या वेव्हारांत घुसपागोंदळ जाला असो आरोप पयलीं भाजपा आनी मनोहर पर्रीकारान केलो। एल्बिटा कडेन केल्लो एग्रीमेंट आमकां एक तर्फी हे करपाक कदाचित जड जावपाचो, बिकॉज गव्हर्नमेंट हॅड ऑलरेडी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, पण ताणेच प्रस्ताव दिलो, त्यामुळे काम सोपें जाल्लें आसा। ताणें विड्रॉ जाल्ले आसात, दे हॅव विड्रॉन देमसेल्फ, आनी त्यामुळे ताणें जी रक्कम भरलेली ती आमी तांचे रिफंड करतले, डिपॉझिट जे दिल्ले ती आमी रिफंड केले काय विषय सुटलो। सरकारान मान्यता दिली तिंका? ऑब्वियसली रक्कम कितली आसतली? म्हाका दिसता 2 कोटी हे डिपॉझिट असले आणि काही रक्कम एका वर्साची कितें तरी भरलेली ताणें 2-3 कोटीचे सगळे असतात। त्यामुळे असल्या पळटेच्या फाटल्यान लागून काय अर्थ ना। आमच्या कापास्तानीचेर हांगा वैद्यक सेवा सुविधा निर्माण करप, हांगा आमी सुपर स्पेशालिटी करपाची ही घोशणा करतकीर अनेक गोमंतकीय जे भायर आसात ताणे प्रस्ताव आमी येतात हांगा, वी आर देअर टू असिस्ट यू, वी आर देअर टू हेल्प यू असे अनेक जणांचे प्रस्ताव येतात। 60,000 रुपया जे फॅमिली कव्हरेज दिल्ली ती आमी 2 लाखांपर्यंत व्हेली, पण ती बजेटात प्रोविजन केल्ली आसा, म्हणजे एका अर्थान पैशांची व्यवस्था केल्ली आसा, पण प्रत्यक्ष ताचे डिटेलिंग करप जालें ना। खूब फाटल्या 7 वर्षांची घाण काडपाकच आमी व्यस्त आसात, त्यामुळे आमी व्यवस्था केल्ली आसा। म्हाज्या अंदाजान फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यांत ह्यो गोष्टी मार्गाक लागतल्यो। लोंबार्डा कडेन मिटींग जावची आसा? हय, लोंबार्डा कडेन मिटींग जावपाची आसा। 108चे फक्त आमी खर्च जास्त जाता काय कितें, चड खर्च जाता काय कितें हाचो एक रिव्ह्यू घेतलो। तसो व्हडलो खर्च जायना, पण जो जाता खर्च तो अजून रिड्यूस करणे शक्य आसा काय आमी प्रयत्न करतात। सर्विसीस तांच्यो बऱ्यो आसात, प्रश्न ना, पण अजून एक्सपेन्सीस कट जावन गोंय राज्याक त्याचो बेनिफीट जाता जाल्यार आमी प्रयत्न निश्चित करतले, ते चालूच आसता। आता कितलो पर्यंत खर्च जाता पर ट्रिपी? म्हज्या अंदाजान 1000च्या दरम्यान तो कमी करपाचो प्रयत्न जावंक जाय। बाळी आंदोलनात मरण आयिल्ले मंगेश गांवकारांनी दिलीप वेळपाचे आदीक 25 मे हो दीस प्रेरणा दीस म्हूण पाळपाचें उठान थारायलां। हे कार्यावळीक 3 आमदार आसतले। आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन उठाक फटयले असो आरोप उठाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळपान केला। हे आंदोलन करता आसतना आमचे 2 जाण तरुण लिडर शहीद जाल्ले आसात। स्वर्गीय मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळीप हेंचो दीस आमी गोंयच्या एसटी बांदवाच्या वतीन एक प्रेरणा दिन म्हणून दर वर्सा साजरो करपाचो आसा। आनी हो पयलो प्रेरणा दिन गोंयच्या आझाद मैदानाचेर पणजी जे स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मारक आसा, जे गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर जेणे बलिदान केल्लें आसा, त्या पवित्र स्थानाचेर हे जे आमचे हुतात्मे जाल्ले आसात तांच्या उगडासा खातीर आमी 25 मे सांजचे 4 वरांचेर गोंयच्या हजारोच्या संख्येन उपस्थितीक फॉर्म सादर करपाचें आसा। फाटले काँग्रेसचे गव्हर्नमेंट आसले दिगंबर कामत हांणी तर सदांच फसवणूक केल्ली आसा त्या समाजाची। आयज मनोहर पर्रीकार हांचे सरकार आसा, ते विरोधा आसतना आमच्या सगळ्या ह्या विशयाचेर ताणें सहानुभुतीपूर्वक विचार केल्लो, आमकां पाठिंबा दिल्लो आनी आयज म्हणून कुठाय संघटना मोठ्या आशेन तांचे कडेन उमेदीन पळयता। बांबोळे मेडिकलांतल्या कोयराक उजो लायिल्ल्यान थंयचे दुयेंती आनी दोतोरांकय दुवराचो त्रास जावंक लागला।
गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गोवा कॅनाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळाची पळोवणी केली. ह्या प्रश्नाचेर कायमचो उपाय काडपा खातीर यत्न चल्ल्यात. कांय दिसां फाटीं ताळगांव पठाराचेर कोयराच्या राशींक असोच मोठो उजो लागिल्लो. ते उपरांत आतां बांबोळे. At the moment, what we are trying to impress upon the agencies is first of all to control this burning and to have a joint meeting with all concerned officials for a long-term solution. Soon there will be rain, and what we are concerned is that if this sort of dumping is done in a quarry, it will have long-term environmental impacts. And the burning and the smoke is affecting the staff. We feel sad that the staff, doctors and also the patients and their relatives will be affected by this. So there is an urgent need for a long-term solution, and that is why we are also going to write now to Chief Secretary to involve all the agencies, because most of the time there is a dependency that Panchayat will take the garbage or municipality will take the garbage, but this is not a simple matter. This is involving medical waste, and therefore the segregation has to be systematically done. The proper bins have to be provided. Even today we have found that there are no lack of needle destroyers. So the syringes, needles should be destroyed first before going in the waste, so it doesn't harm anybody. So all these issues have to be tackled, and therefore we hope that with today's inspection by Pollution Control Board, some positive action will come. ब्रँडेड आणि अनब्रँडेड वस्तींचेर लायिल्ली एक्सायज ड्युटी फाटीं घेवपाचे सरकाराचे घोशणेक येवकार दीत गोवा गोल्ड डीलर्स असोसिएशनान बुधवारा मडगांवां जैताची रॅली काडली. सरकारान निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण देशभरांतल्या भांगरा वेवसायिकां बरोबर गोंयचे डीलर्स रस्त्यार देविल्ले. Finance Minister in his Parliament House has relieved the jewelers of the excise duty on the branded and unbranded jewelry, and he has also taken up the limit of TCS from 2 lakhs to 5 lakhs. So on this occasion of happiness, we all jewelers have come together here in Margaon at KTC bus stand, and we are organizing a rally, a car rally. We'll be going in the market peacefully and coming back to the KTC bus stand. We would like to thank the media, the government authorities, and everybody involved in this morcha. Practically, we have achieved Finance Minister and excise abolish kele, roll back kele. We are quite happy with this thing, and this is the first time that something crisis had come on the jewelers. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.